की जो पळय 4 महिने कशें आसता बंद आसता वयर वचपाचे दुधसागर आमची जीप सर्कीट करेक्ट. आनी ती कशी आसता की 1 जुनांतल्यान ती बंद जाता. केन्ना केन्ना कितें जाता 1 जुनाच्या पयलीं मोठो पावस येयल्यार तेन्नाय ते बंद जाता. पावसाक वचूंक मेळना. आनी त्या खातीर कशें आसा की रेग्युलर जे पळय नॉर्मल पळय प्रोसिजर आहा त्या प्रमाणे ते कितें केल्लें डिपार्टमेंटान थंय 1 तारखेच्यान बंद केल्लें. बंद म्हणून सांगलें. मागीर ते कमिटीचे मेंबर म्हणजे कडेन लेटर घेवन एप्रोच जाले. आनी ते एप्रोच जाता मागीर तांकां घेवन हांव ते सीएमाचे अपॉइंटमेंट घेवन थंय गेलो तेजे कडेन. सीएमान सांगलें आपूण ते सगळे विशय पळयता, आपूण बाकीचे रिपोर्ट घेता आनी कितें सिच्युएशन आसा तें पळोवन त्या प्रमाणे डिसायड करया म्हणून. काल कितें जालें, काल लास्ट डेट आसलेलो. म्हाका तेणें कितें सांगलें की आमी ते कशें आसा की अजून पावसाचे बिवसाचें कांय ना आनी फाटल्या दिसांनी थोडेशें इलेक्शनाक लागून आनी बाकीच्या आमच्या भुरग्यांक सुटी बीन आसल्या कारणान ट्युरिस्ट जे पळय इनफ्लो आसा गोंयांत तो कमी आसा. आनी त्या खातीर थोडेशें कामय कमी मेळ्ळें आसा. ते आतां समज एक 4-5 दीस जर समज जर पावस जर ना मॉन्सून स्टार्ट जावना तेजे भितर 1-2-3 ट्रिपी मेळ्ळ्यो जाल्यार थोडे बरे जाल्यार तांकां येवनी. त्या प्रमाणे आमी ती ऑर्डर मॉडिफाय करून घेवया आनी लोकांक ते एक थाकाय दिवया अशा पद्दतीचे आमचे टॉक जाले. रेग्युलरली कितें जाता 6 तारखेच्यान मिरग लागता. त्या खातीर कशें आसा इनडेफिनेट करप बरोबर जायना. 6 तारखेच्यान मिर्ग लागता जाल्यार बाबा मिरगाचे आमी एक अंदाज धरून जर केले जायत न्ही त्या पद्दतीन बरें जातलें अशेंच धरून आमी केलां तें.